येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेगाच्यो हेडलायन्स. सप्टेंबराच्या निमाणे मेरेन व्हडा प्रमाणात पडटलो पावस. हवामान विभागाचो अदमास. सध्या मंगळार मेरेन येलो अलर्ट जारी. चवथी निमतान फुल्ल्यो गोंयकारांच्यो प्रतिभेच्यो माटोळ्यो. सैमीक फळां फुलांच्या सांगातान कलाकारांच्या सजावटींनी फुलयली घरची चवथ. नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक म्हटल्यार नव्या युगाची सुरवात, म्हटला भाजपाच्या गोवा प्रदेश महिला मोर्चात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे केले अभिनंदन. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. नारी शक्ती वंदन अधिनियम विधेयक म्हटल्यार नव्या आणि वेगळ्या युगाची सुरवात, भाजपाच्या गोवा प्रदेश महिला मोर्चान म्हटला. केंद्र सरकारान 33% महिला आरक्षण पारीत करून घेतिल्ल्यान गोंय प्रदेश भाजपा महिला मोर्चान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकाराचे अभिनंदन केला. ते खातीर घेतिल्ले पत्रकार परिशदेक महिला मोर्चा प्रभारी सुलक्षणा सावंता बरोबर शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ली. ऐकात सुलक्षणा सावंत आणि डिलायला लोबोक. नारी शक्ती वंदन अधिनियम किंवा 33% महिला आरक्षण बिल जे आसा हे लोकसभेन आणि त्याचबरोबर राज्यसभेन सुद्धा पास जाल्ले आसा. आणि हे म्हाका दिसता गणेश चतुर्थीच्या पावन पर्वाचेर एक नवीन संसदेन जेन्ना आमचे नरेंद्र मोदीजीन नवीन स्पेशल सेशन घेतले, हांगासर हे नवीन विधेयक जे आसा हे पास करून घेतले आणि तेका युनॅनिमसली म्हणटा तसो सगळ्यांचो सपोर्ट मेळ्ळो. आणि एक वेगळ्या युगाची सुरवात हांव अशें म्हणटा, कित्याक भारताक 75 वर्सां पूर्ण जाली. अमृत महोत्सवी काळान आमी आसा आणि तरी सुद्धा आमच्या महिला आरक्षणाचे जे विधेयक असले हे अजून पारीत जावन आशिल्ले. आणि आयज आमी टुडे इट हॅज सीन द लायट ऑफ द डे अशें म्हणू शकता आमी. आणि ताच्या उपरांत राज्यसभेनय काल हे विधेयक पास जाले. नारी शक्तीचो खरो सन्मान हो भारतीय जनता पार्टीनच केल्लो आसा. 43 वर्षांचो आमचो पक्ष असताना आमी पळयता की महिला आरक्षण जे आसा हे आमी पूर्ण ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चरान सुद्धा दवरला. आणि ताच्या खातीर कितल्योश्योच महिला म्हणजे महिला मोर्चा विंग जरी असलो तरी महिला मोर्चा जो आसा महिला मोर्चा पळयता असताना मेन पार्टी विंगान सुद्धा आमी 33% आरक्षण पळयता. आणि त्याच्या खातीरच कितल्योश्योच महिला ज्यो आसा तांची पॉलिटिकल लिडरशीप फुडें डेव्हलप जाली. आणि म्हणूनच आयज हे 33% आरक्षण जे आसा हे कितल्याशाच वर्सांचो प्रत्येक जणाचो प्रयत्न जो आसा हो सफल जाल्लो आसा. 33% उगडास येता एवरी वुमन्स डे आमी सेलिब्रेट करताली. आणि व्हडले व्हडले आमचे आमदार एवरीबडी यूज टू कम एंड देन वी टू जस्ट वेट टू लिसन आमचे हे रिजर्वेशन बिल केन्ना येता काय म्हणून. बाय सुलक्षणा सावंतान सांगला ते प्रमाणे टुडे यू नो वेन दिस बिल हॅज गॉट पास्ड इन बोथ द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, वी ऑन बिहाफ ऑफ द वीमेन ऑफ गोवा स्पेशली आय वुड लाईक टू थँक आवर ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर फॉर पासिंग दिस हिस्टॉरिकल बिल. आमच्या न्यू पार्लिमेंट बिल्डिंगान पयले बिल पास जाले which was agreed by all the parties is this. गणेशाचे पयले दिसा it is a big gift for all the women from India. A big smile and especially to the women who are aspirants to becoming legislators. आणि आता सध्याक आमच्या गोंयच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन 3 महिला आहा. So next assembly election it's going to be 13. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो आणि ओमकार देशप्रभू. नारी शक्तीचो इतलो पुळको आसा जाल्यार येता ते वेंचणुके आदी कायदो चालीक लावन बायलांक 1/3 राखीवता दियात. काँग्रेसीन भाजपा सरकाराक आव्हान दिला. अटी आनी काळ मर्यादा घालून बायलां आरक्षण विधेयक करून घेतिल्ल्या केंद्र सरकाराच्या हेतूचेर गोंय प्रदेश काँग्रेसीन दुबाव उक्तायला. लोकसभेन बुधवारा बायल आरक्षण विधेयक मंजूर केले. 454 वांगड्यांनी विधेयकाक समर्थन दिले. 2 वांगड्यांनी विरोध केलो. राज्यसभेन बेरेस्तारा नारी शक्ती वंदन कायदो संमत करून
लोकसभा आणि राज्य विधानसभांनी बायला खातीर 1/3 सुवाती आरक्षणाची वाट मेकळी केली. पूण तातूंत डिलिमिटेशन आनी कास्ट सेन्ससचे अटी घातल्यात. ताचेर आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्यात. आयकात ॲडव्होकेट रमाकांत खलपाक. की जे 96 सालान जे आमी करून गेल्ले ते निमाणे आता खंय तरी प्रत्यक्षान येता. पण 96च्या बिलान आमी व्हेरी क्लियरली सांगले की विधानसभांनी स्टेट लेजिस्लेचर्स आणि लोकसभा या दोन्ही सुवातीचेर महिलांसाठी 1/3 वर्टिकल रिझर्वेशन मस्ट बी अलॉटेड. वर्टिकल अशासाठी सांगले की आधी एकंदर आमच्यो ज्यो महिला आसात त्या एकंदर महिलांपैकी ज्यो त्यांची संख्या जवळजवळ 50% आसा लोकसंख्येच्या मानान 1/3 मिनिमम तांकां दिवया. आणि सेकंड एस्पेक्ट असो दवरलो हॉरिझॉन्टल रिझर्वेशन केलें. शेड्यूल कास्ट आनी शेड्यूल ट्रायब्स हांकां जे सीट्स रिझर्व मेळटात त्या पैकी 1/3 रिझर्वेशन ऑल्सो फॉर शेड्यूल कास्ट आनी शेड्यूल ट्रायब्स. देवेगौडा पंतप्रधान त्या वेळार आणि त्या सरकाराक पाठिंबो काँग्रेस दिताली. म्हणजे त्या दृश्टीन हे 96चे बिल हे काँग्रेसचे बिल ठरता. भाजपान बायला आरक्षण बिल पास केलां खरें, पूण ज्यो अटी घातल्यात त्यो पळयल्यार 2026 तें जाय तशें दिसना. आयकात रमाकांत खलपाक. आताच्या बिलान जी कंडिशनां घातल्यात की नव्या सेन्सस उपरांत हे रिझर्वेशन दिवचे. आता नवो सेन्सस केन्ना करतले तुम्ही? 1926 सालापर्यंत सेन्सस फ्रीज केल्लो आसा. तोपर्यंत सेन्सस जावचो ना. त्या उपरांत सेन्सस जातलो म्हणजे आणि 1-2-3 वर्सां फुकट गेली परती 2029 चालू जातली. ते जाल्यानंतर मागीर सेन्सस जाल्यानंतर तुम्ही थारायतले डिलिमिटेशन थारायतले काय कितें हो क्वेश्चन मार्क आसा. पण जी सरकाराचे जी कितें हेतू आसा त्या हेतू बद्दलचो एक खूप मोठो गंभीर असो प्रश्न लोकांच्या जनतेसमोर उबो जाता. बायला राखीवताय बिल म्हटल्यार बायल सशक्तीकरण आनी समानतायेचे दिकेन एक मोलादीक वाटचाल. गोंयची एक बायल आमदार ह्या नात्यान ह्या इतिहासीक खिणाचो अभिमान दिसता. पर्येची आमदार देविया राणेन म्हटला. 33% रिजर्वेशन वुमन्स रिजर्वेशन बिल आमच्या पार्लमेंट हाऊसान जे पास केल्लें आसा ही खूब गर्वाची, अभिमानाची आणि स्वाभिमानाची गोष्ट प्रत्येक भारताच्या आमच्या महिला खातीर. आमचे माननीय आमचे लाडके प्रधानमंत्री मोदीजी हांच्या प्रयत्ना खातीर हें आज बिल पास जाल्लें आसा. आमच्या नव्या सुंदरशा पार्लमेंट हाऊसान हें पास जाल्लें आसा. दिस इज वन बिग स्टेप टुवर्ड्स वुमन एम्पावरमेंट अँड इक्वॉलिटी फॉर विमेन म्हणटा आमी. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो आनी संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंय कलाकारांची खाण. चवथ म्हटल्यार कलाकारांक आपली कला सादर करपाक एक घरचीच माची. चवथीचे दीस म्हळ्यार कलाकारांचे उमेदीचो काळ. ह्या निमतान कला चवरता, प्रतिभा फळटा, प्रतिमेक नामना मेळटात. पळया फोंड्या आनी तोरशे वाठारांतले कांय माटोळेचे देखावे. म्हटल्यार हो कलाकाराची खाण जावन आसा आनी फोंडा तालुका हे कलाकारां खातीर फेमस आसा आनी
कलाकार असे असतात हांगा अंत्रुज महालाक ते आपली कला आपलो टॅलंट जो दाखयतात ते माटोळी करून दाखयतात व डेकोरेशन करून दाखयतात आपलो टॅलंट जी वस्तुस्थिती जी आसा जे जाग्यार वस्तुस्थिती आहा तीच वस्तुस्थिती आपले डेकोरेशनान दाखयतात असोच आमचे मदीं एक कलाकार जो आसा आदेश नायक ताणें अशी एक कलाकृती केल्ली आसा की सावयवेरेचो अनंत ताणें दाखयल्लो आसा आनी पळोवया आतां आमी ताजे कडेन जाणून घेवया की ताणें कशी कला केल्या आनी तो कितें सांगूंक सोदता लोकांक आदेश बाब म्हाका सांग हे ती कला तुवें केल्या पयलीं तर तुका कितले दीस लागले कला करपाक आनी तुका कशें सुचलें हें करपाचें आमकां हे जवळ करपाक 2 म्हयने लागले शिकले म्हटल्यार आयडिया आशिल्ली करपाचें म्हणून कितें चिंतलेलें नवें कितें करपाचें चिंतलेलें पूर्व आमी कटंगाराचो एक हें केल्लो सोनू देखावो केल्लो सोनू तेज्याकून बरें कितें करपाचें अशें हें आशिल्लें अनंताचें एक सुचलें सो तें घडोवपाक आमकां एक 2 म्हयने लागले सारके थंय वयताले सगळे पळयताले येताले करताले अशेंच करून घडयलें पळोवपाक अशें दिसता की तुवें डिक्टो जे अनंताचें देवूळ अनंत आसा सावयवेरें तशें केल्लें आसा हें करपाक तुका कितें लागलें आनी कितें साहित्य कितें लागलें आनी तुका कशें सुचलें हो कोण हेल्प केलो साहित्य म्हटल्यार भरपूर कितें लागलें एक आमी थंयच दाखयलें थंयच दाखयलें सो आमी चिरे सगळे तशें थर्माकोल बीन काय असो यूज करूना तो नॅचरल केलो एक मदत भरपूर जाणांनी केल्या आमी एक 5 जाणां सामके अशें आसताले 5 जाणांनी सामके अशें तुका तुका कितें सांगूंक सोदता हो कितें दाखोवपाक सोदता हें म्हटल्यार एक आमकां एक आमी अशें करता सो आमकांय कितें प्रोत्साहन दिवपाक अशें कितें करपाचें कॉम्पिटिशनांनी तूं कॉम्पिटिशनान भाग घेतला काय ना घेतला लोकल काय गव्हर्मेंटा लेवलाचेर गव्हर्मेंटाचे माटोळी घेतली आतां आमी माडोळी कितें केलें हा तुवें गणपती घेतला कितें केलां तर चडशी रानटी फळ आनी सुपारीचे हे जातले कितले फळ यूज केले एक 70 गणपती दाखल तुगेलो म्हणजे सुपारींचो हे सुपारीचो पाळला आमच्या घरांत एक गेल्ले वर्सा कसो गंगा दादाचो देखावो केल्लो तसो म्हाज्या चल्यान अंदू सावयवेरेचो सख्यारीचें करचें अशें चिंतलें त्या प्रमाणे आयज आमी हांगसर गणेश चतुर्थीचे देखावो सख्यारी केल्लो आसा मेन म्हणजे सांगपाचें उद्देश म्हणल्यार तेजो आमी हांगसर तेका पीर दाखयल्लो आसा पीर म्हणजे ते पिरान हांवें आयकल्लें ते हेणें पिरान ते अनंताक हाडून थंय स्थापन केल्लो आनी ते पिराचे वयल्यान हांगसर सगळी अनंताची ही देखणी आसा ती स्टार्ट केल्ली आसा आनी भितर आमी दाखयल्लो आसा अनंताचो देखावो केल्लो आसा तो डिक्टो तसोच केल्लो आसा जशें अनंताचें देवूळ आसा तशेंच आमी अनंताचें हांगसर सगळें डेकोरेशन दाखयलें आसा आणि आम्ही आपली ही तिसऱ्या वर्सात आमचं जशी पूर्वी आम्ही केल्ली पहिल्या वर्सा केल्ली ह्या वर्साय केल्या
आणि ह्या वर्सा म्हाका हेका आमच्या पंचायतीच्या लेवलाक कॉम्पिटिशन दवरलेले तेन्ना हांवें ताका फॉर्म भरलो आणि म्हाका कॉम्पिटिशनात ते माटोळेचे पयले बक्षीस मेळ्ळें. हां, तोरशे पंचायतीचे. तोरशे पंचायतीचे. हे आता कितले दीस लागले तुका हे माटोळे आणि तुमकां हे करपाक? हे आमकां करपाक 5-6 दीस लागले. हांव, भाव म्हाजो आनी पुतणी आनी आमची सगळी घरांची ही फॅमिली मेंबर्स दिसता तितली. सगळे बांदपाक. हो, बांदपाक. हॉल आणि हो सबन हे केले तुम्ही? हो, हॉल आनी हो माटोळी आमची. सामान कसून हाडटा तूं? सामान आमी सगळ्या जंगलांचे हाडले. तुमच्या आमच्या रानांचे हो, आनी कोणाचे आमी चोरून बीन अशें हाडिना. आमी केन्ना हाडूंकच ना. आमचो बापूय आसतना ताका तशेंच म्हणजे तेणी काय केन्ना विकत हाडूंकच ना कसले कितें ते. तेन्ना पासून ते आतां पर्यंत आमी हे आमचे श्रमान आमी हाडटा वचोन. ताका आमच्या भुरग्यांनी ताका अशी ही कला करपाची आणि तांकां ताका आतांच्या भुरग्यांक कितें आसा मोबायल मेळ्ळो म्हणटकच ते मोबायलानच आसता. तांकां माटोळी म्हणजे हे कितें तें कळना. पूण आमच्या भुरग्यांक आमी दाखोवन दवरले बाबा आमी जशी बांदता तशी तुमी ताका बांदूंक दे. एक पळोवन ताका एक उमेद दिसता. लोक भरपूर येता अशी पळोवपाक बी? लोक भरपूर येता. हो, लांब लांबचे येता लोक. आणि बरें म्हणटा सगळें बरें केलें. तुमी पळोवनच ते सामकें अजाप जाता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खनगांवकार आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घे एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सप्टेंबराच्या निमाणे मेरेन व्हडा प्रमाणात पावस पडलो असो अदमास आयएमडीन उक्तायला. सध्या मंगळारा मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. पूर्ण परिस्थिती वाडत गेली जाल्यार खातें नवी शिटकावणी दितले. पूण शेनवारा व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय नागरिकांनी उक्तायल्या. भियो पावसाचो हंगाम सोंपता पावस परत एक फावट पुरायपणान सुरू आसा. आयतार सावन सेगीत पावस पडटा आनी शुक्रारा साबार सुवातांनी व्हडा प्रमाणात पावस पडलो. ह्या म्हयन्याचे निमणे मेरेन व्हडा प्रमाणात पावस आनी गडगड चालू उरतलो. आयएमडीन मंगळार मेरेन गोंया खातीर हडुळो हवामान इशारो जारी केला. घसघशीत पावस आनी वेगवान वारो घोळपाची शिटकावणी दिल्या. शेनवारा ओल्या हवामानाची अपेक्षा आसा. सकाळी सुर्याचो उजवाड फांकूं येता. शुक्रार मेरेन पावस पडपाक जाय. आयएमडीन शेनवारा 31 सावन ते 24 डिग्री सेल्सियसा मेरेन तापमान उरूं येता अशें म्हटलां. सप्टेंबराचे निमणे मेरेन व्हडा प्रमाणात पावस. मंगळार मेरेन वाडयलो येलो अलर्ट. शेनवारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांनी 25 तारखे मेरेन बाळगूची सादुरताय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.